दर्यादेग वाठार सायलंट झोन वयल्यान उडोवपाचे यत्न करतले। या वाठारांचो मनरिजवण क्षेत्रांत आस्पाव करपा खातीर केंद्राक निवेदन सादर करतले, अशी माहिती पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान दिली। दर्यादेग वाठार सायलंट झोन केल्ल्यान थळाव्या लोकांक धंदो करपाक मेळना म्हणून आमदार चंद्रकांत शेटयेन आनी जीत आरोलकरान विधानसभेत हे विशीं प्रश्न मांडलो। खूबशे आमचे बिझनेसमॅन आसात हांगा धंदो करतात, सो हांव जाणा जर ही ऑर्डर जर इन्फोर्स जाली स्ट्रिक्टली जाल्यार हांकां धंदो कांयच करपाक मेळपाचो ना आनी हे लोक हाचेरच सर्वायव जातात। कितलेशेच कोस्टल बेल्टार हे आसा, सो हांव कितें म्हणटा, एक तांच्यांनी असो बॅलन्स घेवपाचो की बॅलन्स एप्रोच घेवन एक सर्टन व्हॉल्यूम ऑफ डेसिबल म्हणजे इतलो सावंड अलाउड करून तांकां हे बिझनेस करपाक तांच्यांनी सरकारान तांकां अलाव करपाचो। स्पीकर सर, युआर कॉलिंग अटेंशन व्हेरी इम्पॉर्टंट, स्पेशली माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, कित्याक मांद्रे आनी मोर्जे सायलंट झोन डिक्लेअर केल्लो आसा। तू नाल्लो बरं पयर आता तरी तेच्या हाका उलयता तूं आनी स्पीकर सर, सिरियस इश्यू आहा ह्यो, कित्याक इतलेंच सांगूंक सोदता की पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कन्सेंट टू ऑपरेट 30/11/2020 दिल्ले आनी मदींच कोण तरी कोर्टान हायकोर्टान गेलो आनी ऑनरेबल हायकोर्टान एक ऑर्डर इश्यू केली एका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक 29/03/2023। स्पीकर सर, ह्या कोस्टल बेल्टाक आमच्या कितलेशेच आमचे स्थानिक जे हे टुरिजम बिझनसान पोट आपले भरतात, ह्यो सायलंट झोन स्पेशली म्युजिका खातीर अशें म्हणटात, पूण म्हाका दिसता तेच्या रिलेटेड म्हाका थंयसर कितलेशेच लोक जे शॅक्स घालतात ते आपले पोट वेवसाय चलयतात। तशेंच टॅक्सीकार भाव आमचे जे ते थंयसर टॅक्सीकार भाव आमचे थंय पोट भरता, कित्याक थंयसर ट्युरिस्ट येतात आनी हालींच आमी मोपा एअरपोर्ट सुरवात केला आनी मांद्रे आनी मोर्जे आख्ख्या वर्ल्डाक फेमस आहा आनी ट्युरिस्ट थंय आख्ख्या संवसारांतल्यान थंय येतात। आनी जर आमी हो सायलंट झोन केलो जाल्यार म्हाका दिसता हे बारीक बारीक पोट भरतात, वेवसाय करतात, म्हणजे धाकटे धाकटे टी स्टॉल्स आहात, परत गेस्ट हाऊसीस आहात, गेस्ट रूम्स आहात, हे सगळेच बंद पडटले आनी हो वेवसाय जर टुरिजम जर बंद जायत जाल्यार म्हाका दिसता आमी सगळ्यांक नोकऱ्यो दिवंक शकना, पूण हेचेर ते पोट भरतात, तेचेर सरकारान सिरियसली घेवचें आनी हेचेर कितें एक्शन घेतलें तें मातशें सांगचें। स्पीकर सर, हो इशू आतांच ना स्पीकर सर, हो इशू नॉयज एक्शन प्लॅनान आमी सबमीट केला आनी इन द एंड ऑफ माय रिप्लाय हांवें क्लियरली सांगलां, आय एम फुल्ली अवेअर ऑफ द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट and business owners operating in this coastal belts, and therefore I have issued direction to give relief. Speaker sir, इतू कितें जाता स्पीकर सर, सेंट्रल गायडलायन्स प्रमाणे जे नॉयज डेसिबल मिटर आसा तो मेंटेन करूंक पडटा आनी खुबशे आमचे लोकल लोक जे ट्युरिजमान पार्ट घेयना, दुसरे लोक जे NGOs आसता आनी कोण आसता कोर्टान वयता स्पीकर सर। आतां हायकोर्ट एक केस मॉनिटर करता आनी ते डायरेक्शनाचे अंडर आमकां सांगलां की हे करपाक। सो सेंट्रल मिनिस्टराक आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान उलयल्लो आसा की गोंया हे डेसिबल लेवल दिल्ले आसा हे खूब कमी आसा, WHO स्टँडर्डाचेर मातशें चड आसा। सो वी हॅव रिक्वेस्टेड सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड their contention we are following. Honorable Chief Minister also after the assembly session we are going to lead a delegation to make specific rules to be given to the powers of the state to make commercial zones, different zones as per our request. Even commercial zones जेन्ना घेता डेसिबल मिटर जो आसा, आतां हांव हांगा उलयता हो जर हांव उलयता जाल्यार डेसिबल मिटर म्हजो 70, 80, 85 वयता, 90 वयता। सो ह्यो गोश्टी टेक्निकली म्हाका दिसता कोणाक देशा भितर प्रॉब्लम ना, फक्त गोंयांत प्रॉब्लम आसा स्पीकर सर। सो हेजे खातीर आमी हे जे आसा हे डेलिगेशन घेवन करतले जे ना तेच ते तितू एंटरटेनमेंट झोन आमी मागला। आय हॅड रिटन अ लेटर, CMाकूय खबर आसा, CM साहेबानूय बरयल्लें आसा। सो वी विल मेक स्पेशल zones for the state of Goa. They have just 4 zones. They have just 4 zones which I referred: industrial zone, commercial zone, residential zone and silent zone. We have asked the center to make for Goa entertainment zone, which will be demarcated on our areas of all over Goa where entertainment possible.